जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांक ताणेल्यांक भुकेल्यांक तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां जुवांवाच्या पुस्तकांतल्यान 4 ओवेसवर 23 आनी 24 वड. तर हे वेळार आमी सगळीं देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी भरुया. तर हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून जुवांवाच्या पुस्तकांतल्यान 4 ओवेसवर 23 आनी 24 वड वाचुया. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बुजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार आमी हें देवाचें उतर एक एक स्कुटावून ह्याच देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया. तर देवाचें उतर म्हणटा जुवांवाच्या पुस्तकांतल्यान 4 ओवेसवर 23 आनी 24 वड. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो आनी खरेंच आमी ह्या निमण्या काळांत आमी आसा. आनीक हो वेळ जावन आसा निमणो. आनीक ह्या निमण्या वेळांत देवाचें उतर म्हणटा की खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. आनी खरेंच म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदो, आमी ह्या निमण्या काळांत आसा. आनीक ह्या निमण्या काळांत आमकां देवाचें उतर गरजेचें. आनीक आमी खरेंच जेन्ना आमी भोक्ती करतले देवाची, आमच्या सर्वेस्परा बापाची, तेन्ना आमी खरे काळजांतल्यान आमी भोक्ती करतले. आनीक जेन्ना आमी भोक्ती करतले तेन्ना आमी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. आनीक कित्याक म्हणल्यार असलेच बुजपी बाप सोदता. कसलेय आमी परिस्थितीन आसा तेन्ना आमी बापाक बुजतले, तेन्ना देव सर्वेस्पर बाप आमचेर खुशाल जातलो. आनीक बाप आमचो असलेच बुजपी सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. आनीक देव आत्मो जावन आसा. आनीक ताच्या बुजप्यांनी जी आमी दर एक भाव भयणी ताची बुजपी जावन आसा. आनीक आमी ताका बुजता आसतना आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो, आमी आयजतान निचेव करुया. आमी बापाक आमी स्वतान आनी आत्म्यान आमी बुजोवया. आनी खरेपणी आत्म्यान आनी काळजांतल्यान बापाक बुजता, ताचेर बाप खुशाल जाता. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, तुमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करात आनी तुमी हे जुवांच्या पुस्तकांतल्यान 4 ओवेसवर 23-24 वड वाचात आनी ताचेर तुमी सोजमणी घेयात. आनी जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वाटात. हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी. तर हो जावन आसलो ल्हानसो म्हजो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला हे पवित्र पुस्तकांतल्यान. आनी जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.